परमपूज्य गुरुवर्य काशी मठाधीश सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांना सगळे समाजाक अनुग्रह करून बेंगलोरांतो एक शाखा मठ तशेंच हांगा पार्थसारथी देवाक प्रतिश्ठ केले. पार्थसारथी देवाक प्रतिष्ठा 1986 जाली. तदनंतर देवालयांतो उत्सवा मूर्तीनी प्रतिष्ठ करून स्वाम्याले मार्गदर्शनारी हांगा देवाक कल्याणोत्सव इत्यादी वैभवारी चलासून आयले. इतले वैभवारी हांगा चातुर्मासो इत्यादी कार्यक्रम जाले की आमगेल्या मनान तो एक सान एक उण्यापणशी दिसता आशिल्लें. देवालय मंदिर आसा सगळेची बेंगळूर शहरांत आमी इतले जन आसाची देवाल एक प्रदक्षिण काडका देवाक एक प्रदक्षिण नमस्कार करका म्हळ्यार ताका सुक्त जालें तसले एक व्यवस्था ना आशिल्ली. त्या उण्यापणा समकोर तशी संयमीन तीर्थ स्वाम्याले अनुग्रह मार्गदर्शन घेवन देवाक एक अत्यंत सुंदर जालें तसलें एक मंदिर निर्माण जालें. देवाल वैभव चोडका आमी इतले काळ देवाक कसले एक प्रदक्षिण नमस्कार घालच्याक आतुरत दाखयलेली हें पुराय पळोवन आमकां एक मार्गदर्शन केलें की स्वाम्यान बरें चंदायर जाल्ला देवान वैभवार प्रतिश्ठ घेतले. मस्त चंद जावन जाला मंदिर सुंदर जालां. आमगेलें मठाचे पुराय शाखा मठा भशी एक चंद जालें तसलें एक मंदिर निर्माण जालां. देवाक एक लक्ष प्रदक्षिणा काडची तसलें एक वेवस्था करा म्हणून स्वाम्यान एक सूचन दिले प्रमाणे मागीर हांगा वैभवार चातुर्मास चलता आसा. चातुर्मास 4 म्हयन्या काल आसा. तनिमित्त मंदिराचे प्रांगणे मस्त सान आसून जाले निमित्त लक्ष प्रदक्षिणा मस्त उणी जाता. दशलक्ष पुणे करा म्हूण सांगून स्वाम्यान सांगले प्रमाणे स्वाती नक्षत्र स्वाम्याले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल नक्षत्र त्या नक्षत्राचे दिसो आमी प्रारंभ कराची म्हूण सांगले प्रमाणे प्रारंभ केला. सर्व समाज बांधवालेगी तुम्ही स्वाम्याले चातुर्मासाक स्वाम्याल अनुग्रहाक नित्य येतले तशेंच काही परगांवतले आयिल्ल्यानी देखून आमगेले देवाक एक प्रदक्षिण नमस्कार घालका प्रदक्षिण काणू थंय आमी एक बूक दवरलेलें आसा. तांतू तुमगेलें नांव आनी तुमी कितलें प्रदक्षिण काडलां म्हणलें तशें बरयल्यार आमी दवरलें तशें हें टार्गेट चंद जावन जाता. देवालय सानिध्याक पूरक जावन सगळे समाज देवाक स्वाम्यांक शरण येत तशी तुमी पुराय हांत भाग घेवका म्हणून हांव तुमगे लागीं विनम्र जावन मागून घेता. सद्गुरू श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय.